इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक जशे पावसाने बर्फ मळबाथावन पडतात आनी वंपियाक बी दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतू किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटी वचनांत. तशें मुच्या तोंडांतले भायर सरता ते उतर निर्फळ जावन मुजेशी फाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडलें तें सगळें करता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. थोडें बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. अशीं तूं भुंय तयार करताय, तिचे वरे उदकान भरताय, तिच्या दिपलांची फूड करताय, पावसाच्या शिवरान ती भिजयताय, तिच्या पिकाचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. वर्साचेर दवरताय तुज्या उदारपणाचो मुकुट, तुजी पावलां पडल्यांत थंय वमता सुबामपण. श्लोक. थोडें बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. अरण्यांत सोंपता भरपूर सरव, अनंदान घाला दोंगराक रेवड. मैदानांचेर बकऱ्या हिंडाचे नेसन, फालक्यांचेर धान्याचे पांघरून, ती उल्हासतात आनी संतोषान गायतात. श्लोक. थोडें बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. सां पावलान रोमाघरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. ह्या काळार आमी सोंसताव ते कश्ट, मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखोन आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय. बगार तिका तशें खाल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टेक एक भरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोन देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवंत स्वातंत्र्याची वांटेलीन जातली म्हूण तिचो भरवसो. कित्याक प्रसूती फुडें येतात त्या येण्या बरी सगळी सृश्टी आपले हर एक रचने सवे आजून पर्यंत कश्टा दुखींचे हास्कार सुस्कार सोडून आसा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्हय, पवित्र आत्मोस प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभात म्हूण अत्रेगोन आसता अंतस्करणी सुस्कारता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोनीर चडलो, लोक सकड वेळेर उबो रावलो. तवळ जेजू ओपारींनी साबार सांगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, एक वंपी वंपूंक भायर सरन गेलो. तो वमताना थोडें बी मेरेर पडले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड माती नातलेले कडपी सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बारस आसलेले वरवीं बेगीनच ते किरलाले. पूण सूर्य उदेवन येताच ते करपाले आनी ताका फाळां फुटोंक नात देखून ते सुकोन गेले. हेर थोडे कांट्या झाडां मदें पडलेले आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारले. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावले. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राज्याचे गुट समजूंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन वमतासर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचे आसलेले सयत काडून व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारींनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना.
अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इसाइयाचो प्रवाद, तुमी परत्यान परत्यान खाण दितल्यात तरी तुमकां समजोंचें ना, दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण हे परजेचे काळीज दाड्डें जालां, तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडला धांपान. नांतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानांक आयकतें, तांचे मोतीक समजतें. अशें मुचे थंय ते फाटीं परतात आनी हांव तांकां घूण करतों. पूण भागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान. सतच हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी वंपियाचे ओपारीचो विवर. जो कोण राजा विशांतले उतर आयकता पूण ते मोतींत व्हरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देवसार येता आनी ताच्या काळजांत वंपलां ते काडून व्हरता. खडपी सुवातेर पडलेले भी उतर आयकल्या फरा संतोषान घेता ताका सरी करयेत. पूण ताचे थंय फाळ रोंबानातले वरवीं थोडोस काळ ते उरता, उतरा पासत कश्ट दगदने उठात जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे भुलीन ते चिरडिता आनी फळावीन करता, तो कांट्या झडकुटा मदें पडलेल्या बिया बरी. शेकी बरे सुवातेर पडलेले भी उतर आयकून मोतींत व्हरतेल्याक सरी करयेत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचे उतर हें, वखाणली तुका क्रिस्ता.